उकड्या तांदळाचे दर देंवले आणि अळसाण्याच्या दरात शेतकार खुश झाले। पावस लागीं पावलो की गोंय राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंय शेतकार शेती वेवसायाक सुरवात करता। जया ज्योती ह्या जातीचे भात गोंयकार पिकयतात। कांय शेतकार आपल्याक जाय तितले शेती उत्पादन करतात। 70 ते 80 रुपया किलो उकडे तांदूळ विकले वतात। सध्या ह्या तांदळाची दर 60 रुपया किलो आसा। फाटल्या कांय म्हयन्यासावन उकड्या तांदळाक खूप मागणी आशिल्ली, पूण कांय लोकांक हे तांदूळ म्हारग आशिल्ल्यान घेवपाक परवडनासले। गांवगिऱ्या वाठारांत लोक उकड्या तांदळांनी पावसाळो सारतात। जरी हे तांदूळ शिजपाक वेळ लागलो तरी ह्या उकड्या तांदळाची रूच वेगळीच असता। पूण सध्या शेतकारांक गांवठी अळसाण्याचे दर 250 ते 260 रुपया किलो विकतात। दोन पिकां मदीं अळसाण्याच्या पिकांत शेतकऱ्यांक चड फायदो आशिल्लो दिसून येता।